दोतेर खोडो आमचे दारोन ताका बागान सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी उपकार ह्या आयज किरीत नव्यानांत वांटो घेवंक. इंतेसमा जाणी तांचे पासत किरीत भाशेन मागूंक लायला. शेरिल गोवा बेलियातान, बेर्ता लॉरेन्सो कुजिरा सांताक्रुस्तान, सेलीन वाज युकेतान, सोनिया सिमॉयस शिओलितान, एनब्लिबन एस्ट्रॉसियो काराजलेतान. घोडे काल फोन चलोन आसले आनी घोडे जायती तुमची इंतेसवां आमकां पाठोवंक मेळोंक ना जायत, पूण ती सगळीं इंतेसवां घेवन आमी मिसांत देवाक आमी उबारता आनी उपरांत ती पात्रांच्या तुमलाशी आमी दवरतले. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जावं टीव्हीचेर जावं युट्यूबाचेर तुमी हे मीस पळयतात आनी जरूय कुडीन ह्या देव मंदिरांत तुमी नात, पूण पयस रावनूय ह्या मिसाचे भेटेंत एके भाशेन तुमी वांटो घेतात. आनी कित्याक तुमकां भावार्थ आसा. भावार्थ की आमचो देव जिवो आसा. भावार्थ की हो आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. भावार्थ की ह्या पिढींतूय देवान आमकां सांडूंक नात. तर भावार्थाची मनशां कशीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बो करून जी पिढीन कोश्टवतात तांकां देवान आपले पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. जी पिडेवतांची सेवा करतात, जावं डॉक्टर नर्सी जावं घरांनी, तांकां देवाची कृपा आनी बोड मागुया. आनी जी मरून गेल्यान तांकां सुर्गीचें सूख देवान फावो करूंक मागुया. आनी जायती पावटी मनशां कशीं आमी चुकल्या, देवाड आनी पेल्याड आमी पातोक केलां. तर ह्या सगळ्या चुकीचें दूख धरून देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगतां, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. एपासोत भाग्यून सुदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोहिमेवंत बापा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवून येवं आनी आमचे भितर रावून तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मिलेत तावन पावलू एफेसाचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजीत हांवें पांय दवरला त्या तावन हांवें तुमचें मोदें
कसो जियेलो तें तुमी जाणात. सगळ्या ल्हानविकायेन आनी जिदेवाच्या आडका नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां दोन परगट केला आनी सोबे माचार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाचे परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसल्याक वेता. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो, पूण म्हाका बंदकोन आनी खोस रावता म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शिव वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मोन्यारपण शार्ती पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयचे दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेलो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा, तुजें बरेंपण तुज्या गरिबांक तयार केलां, तुजे पोरचेक बिराड गावलें. जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्पर देवाचें गूट. जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy Ukordonia amchi karzan, घेऊन तुझ्या पुताची उतरां. उकोर्दोन्या आमची काळजां, घेऊन तुझ्या पुताची उतरां. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy. सर्वेस्वर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जोवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक
तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशाकुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिल्लें आनी ताणें तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां म्हाका तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी ताणें ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण ताणें खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण ताणें सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांदो, हे कोवीड महामारींत जायतीं आमचीं घरचीं, आमच्या मोगाचीं, जाका आमी ओळखतल्या तीं मरून गेल्यात. घडी हीं भाव भयणां मरून वेतलीं म्हूण आमी चिंतूंक नासलें. आनी देखूनच खरेपणूय आमकां दूख भोगता, खोंत भोगता, कित्याक हीं आमचीं मोगाचीं हो संवसार सोडून गेल्यात. पूण दुसरे वाटेन मोगाच्या भावा भयणींदो, ह्या आमच्या भावा भयणीचें मरण आमकां एक वोस उगडास करता की आमचोय वेळ पावतलो जेन्ना आमी हो संवसार सोडून वचूंक जाय. हो वेळ केन्ना पावतलो कोणाकूच खबर ना. आयज, फाल्यां, एक म्हयन्या उपरांत, एक वर्सा उपरांत आमकां खबर ना. पूण हो वेळ पावतलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसां पासत बापा लागीं मागतना सुरवातीकूच अशें म्हणटा, बापा, वेळ पावलो. जेजूक खबर आसली आपलो वेळ पावलो. एके वाटेन ताका खोंत आसली की आपल्या मोगाच्या शिसांक सोडून हांवें वचूंक जाय. पूण दुसरे वाटेन आमी पळयल्यार जेजूचें काळीज संतोशी, दादोशी आसलें. कित्याक जशें तोच जेजू आपल्या बापाक सांगता, बापा, जें तुवें म्हाका काम दिल्लें तें हांवें सोपाडलें. आनी जेन्ना जेजूचो वेळ पावलो, जेजू हे उतरांनी बापाक दिनवासता, बापा, जें तुवें काम दिल्लें तें हांवें सोपाडलें.
जो वेळ ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लो ताचो बरो फायदो हांवें काडलो आनी ह्या वेळांत तुजें काम हांवें चलयलें. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमचो वेळ पावतलो, जेजू भाशेन आमच्यांनी ही उतरां देवाक म्हणूंक जातलीं काय? जें तुवें काम दिल्लें तें आमी सोपाडलें, तें आमी पुरें केलें. मोगाच्या भावा भयणींनो, जर ही उतरां आमची जातलीं जाल्यार गरज आसा भाग्योंत पावलो भाशेन दर दिसाक आमचें जिवीत जिवंक. आनीक आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योंत पावलो ह्या एफेस नगरांत जे वडील आसलेले तांकां अशें सांगता की म्हज्या जिवितांत दर दिसा एकूच आशा हांव घेवन जियेलां. आनी ही आशा कसली? जे देवान म्हाका काम दिल्लें तें शार्ती पावोवंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपोवंक. मुखार कितें जातलें तें म्हाका खबर ना, पूण दर दिसाक हीच म्हजी आशा. जे देवान म्हाका काम दिलां तें हांव शार्ती पावयतलों आनी अशें म्हजें जिवीत हांव सोंपयतलों. प्रितीच्या भावा भयणींनो, देवान जोण एकल्याक आमकां आमच्या बेसा प्रमाणे जावं पाद्री माद्री जावं काजारी जावं तरणाटीं जावं भुरगींक सगल्यांक आमकां काम दिलां ह्या संवसारांत. हें काम आमी दर दिसाक करूंक फावो. हीच आशा घेवन की देवान जें आमकां काम दिलां तें आमीक जाते ते भाशेन शार्ती पावोवंक जाय. आनी जेन्ना दर दिसाक ही आशा आमी घेवन जियेतलीं तेन्ना जेन्ना आमचो वेळ पावतलो, आमच्यानूय जेजू भाशेन देवाक म्हणूंक जातलें, बापा, जें तुवें आमकां काम दिल्लें तें आमी शार्ती पावयलें, तें आमी सोंपयलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसांत आयच्या दिसाक आनी ह्या दिसांनी हीच कृपा आमकां मागुया. देवाच्या आदारान जे देवान आमकां आमच्या बेसा प्रमाणे काम दिलां तेंच आमी करूंक आनीक जिवितांत सदांच देवाच्या उल्याक आमी आयकूंक आनी तयार रावंक. आमेन. Bahwa purni bapak bedong banggalah karupenaka आपल्या काळजा सोबेवोपण जेजू तुझे कारिस्माक आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी करिसले गो मोगार बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे कारिस्माक जेजू माता कोशिंबिदा सगळेच मोजे बापाक रोपता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आमचे पयत सुबेच्या आदाबाक सरेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाड बापा, तुका मानता तसली जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भोक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गीच्या सुखाक आमी सगलीं पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाडे आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुमी जेजू महिमेवंत राजा पातकांचेर आनी मोरनाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायोना मदीं दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदीं मदेस्तो, संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धोनी, आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवंसो जावच्याक जेजू आमचे मोडलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबेचो ओरूम आनी मस्तक जूंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेतांव. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवणपण आमी पोरगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा,
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काडीन तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आयज आमकां उगडास करता आमी बापाची, आनी देवान ह्या संवसारान जें काम आमकां दिलां तें आमी शार्ती पावोवंक त्याच बापाचो आदार आनी बोड ह्या मागण्यांतल्यान आमकां जोण एकल्याक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तळ्याक पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उधार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका जेजू वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. किरीत मागणे ह्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरस पिडा पयसावंक भोव मोगाड आनी काकूटसार देवा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतीन बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयण्यो ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी ते बोन अदीक पिडेंत कोश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पेखोवणी फावो कर. आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसाव, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला सो दिसता. आमी काल्तिकायेन प्रार्थना. ह्या उदृश्टाच्या वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेरूच बापा उदीक तीर आनी गोट कर. आनी आमचे वयली भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेखोवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुज्या मोगाळ आनी दोयाळ आसणें अणभवूं आनी एकामेकाच्या उस्क्यान आनी मोगान जियो. आमच्या देश कारबारीची मनां उजवाडाय. तांणी आपले पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर मिसावांचो आस्कारी, भाग्यवंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्यावंत आग्नाचे विणवणेन ह्या आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. मान्यावंत आग्नालाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावंत आग्नेलाक सांताचो मान फाबो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगडणे उदेशी ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोव्यां आसूं. तुमची सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ucnara sorga संसाराच्या गुरदोया बाबा मोगाच्या आशेता लागून तुझी पोरसा altaras marpadak nema por voshan guardan bagoi deva karza chita fausana tuja purga diaskari sorga raja por voshan guardan bagoi deva karza chita fausana tuja purga diaskari sorga